गीत घेऊया पेज 9A19. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोव्या आसूं. मोगाला भाव भयणीनू, आयज आमी आर्मांदो फेर्नांडीस हाच्या आत्म्या पासत मीस भेटोया. तशेंच आमी बरे भलायकी खातीरूय मीस भेटोया. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनू, आतां आमी आमची पातकां वळखून घेवया आनी ह्या मिसांत वांटो घेवपाक भितर सरुया. हांव पातकी सोर पळयतां बापा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो उलो उच्चारूंक सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायटा दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो पोकळ अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवाल मारीक सगल्या देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोम्या जेजू, तूं आमचेर पातकां भोगसूंक आनी आमकां सासणेच्या जिविताक फावूंक. आमेन. सोम्या काकुतकोर, सोम्या काकलुतकोर, क्रिस्ता काकुतकोर, क्रिस्ता काकलुतकोर, सोम्या काकुतकोर. सोम्या काकलुतकोर. सोर पदरा देवा, तुवें आमची सगळी मागणी आयकून घेतल्या आनी आपल्या पुता जेजूक तुवें आमकां सालबार करपाक धाडल्या. तशेंच आतां आमी मागता की तुज्या पुता वरवीं आमकां सगल्याक सोडय आनी आमकां सुखाक पावय. आमेन. हेब्रेवांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. बावात म्हणजे कितें? बावात आमी रावता त्या बऱ्या देण्याची खात्री आनी आमच्यान पळोवंक जायना त्या वस्तूंचो पुरावो. बावाताक लागून आदल्या काळाची मनशां देवाक बरी मानवली. बावाताक लागून अब्राहम दायज कशें आपणाक मेळचो आसलो त्या देशांत वचूंक देवाच्या उतराक काळतो जालो आनी खंय वेता तें नकलो जावनय तो वाटेक लागलो. बसायलोल्या देशांत पोरको कसो तो बावातान जेलो. देवाची तीच बसावणी घेतलोल्या इजाकाक आनी जाकोबाक बराबर तो तोंबुनी रावलो, कारण तो देवान येवजिल्ल्या आनी देवानूच बुन्याद घालून बांदलोल्या शाराक रावतलो. बावाताक लागून उत्तर पिरायेर पावलोली अब्राहमाची बायल सारा आवय जावंक पावली, कित्याक देव आपली बजावणी पाळतलो म्हूण तिणें विस्वास दवरलो. ह्याच खातीर मरणाक लागीं पावलोल्या ह्या एकाच मनशातावन मळबावेल्या नोखेत्रां पोरी आनी मेजोंक जायनासलोल्या वेड्या रेव्याचे कोण्या पोरी सोसोत उत्पन्न जाली.
ही सगळी भावात दवरून मेळ्ळी. देवान बसायलोल्यो वस्तू ती बगूंक पावली नात, पूण पयस जावन तांणी त्यो पळयल्यो आनी ती कुशाळ जाली. आनी संवसारांत आपूण पोरकी आनी जात्रेकारां म्हूण तांणी उक्तेपणी सांगून दिलें. हे परी उलयतात ती आपलो खाशा देश आपूण सोदतात म्हूण दाखयतात. तांची काळजां ती सोडून आयल्यान त्या देशांचेर आसली जाल्यार थंयसर तांकां परती वचोंक मेळटलें आसलें, पूण ती ओदीक वरत्या देशाक आशेताली, सर्गीच्या देशाक उतरेकताली. देखूनच देव आपणाक तांणी आपलो देव म्हणून दिवंक फाटीं सरोना, कित्याक देवान तांकां एक शार तयार केला. भावार्थाक लागून अब्राहमान देवान ताची परिक्षा केल्ली तेन्ना इजाकाक ओपून दिलो. देवान ताका बसावण्यो केल्यात आसतना आनी तुजें नांव चलयतली सोसोत इजाका वरवीं तुका उत्पन्न जातली अशें ताका देवान सांगून दवरलें आसतना तो आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिवंक कबूल जालो. मेल्ल्यांक लागून देव नव्यान जिवन करूंक शकता म्हूण अब्राहमाक विस्वास आसलो आनी खरें म्हणल्यार इजाकाक मेल्ल्यांतलोच कसो ताणें परतो घेतलो. देवाचें उतर देवाचे व्हड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. इस्रायलाचे देवाक वाखाणी आपले परजेक तांणी भेट दिली. म्हणया इस्रायलाच्या देवाक वाखाणी आपले पोचेक ताणे भेट दिली. इस्रायलाची देवाक सर्वेस्पराक वाखाणी आपले परजेक भेट दिली. दोयेन ताणें सोडयली आपल्या विणलोल्या चाकराक दाविदाच्या गोराण्यांत एके बोलवून तारुका सर्वेस्परान उपसयलो. जबाब इस्रायलाच्या देवाक वाखाणी आपले पोचेक ताणे भेट दिली. दुस्मनाच्या चपक्यांतली आमकां सोडोवंक येतलो. आमचो द्वेष दोतोल्यांच्या हातांतली सोडयतलो. मागा आपल्या भक्तिवंत संदेशकारांचे तोंडी जी ताणें बसायलोले ते आतां देवान पाळले. जबाब इस्रायलाच्या देवाक वाखाणी आपले पोचेक ताणे भेट दिली. आमगेले पुर्वजांचे ताणें केली करुणाय तांचे लागीं स्थापलोलो करार आज मनांत हाडलो. अब्राहम आमचे बापाक दिलोल्या सोपुताचो विस्वाशीपणान ताणें आयज शेकी उगडास केलो. जबाब इस्रायलाच्या देवाक वाखाणी आपले पोचेक ताणे भेट दिली. उद्गाराक उबे रावया. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. पुताचेर विस्वास देंवतात तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सौम्या. त्याच दिसा सांज जातोच जेजून शिशांक सांगलें, पोलतोडे या आनी त्या लोकांक सोडून ताका आसुल्या तसोच होड्यांत व्हेलो. ताच्या बरोबर आनिकूय होडी आसली. तेन्ना
एक व्हड वोदाळ मोड जालें आनी होड्ड्यान उदकान बरोसोर लारां होड्ड्याचेर फुटपाक लागली आनी तो वेऱ्याशी उश्याचेर न्हिदलोलो. तांणी ताका उठोवन म्हळें, गुरुजी, आमी बुडटाव तें तुका कांयच पडोंक ना? उठून ताणें वाऱ्याक बोबाड केली आनी दोर्याक म्हळें, थंड जा, शांत राव. आनी वारें थांबलें आनी व्हड थंडाय जाली. मागीर ताणें तांकां म्हळें, तुमी इतले बेवजूड कित्याक? आजुनूय तुमकां भावार्थ ना? तेन्ना ते जोबोर भियेले आनी एकामेकाक म्हणूंक लागले, हो कोण जायत? तर वारो आनी दोर्या पर्यान ताका आयकोतात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ताव. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणींनो, आयज जेजू आमकां ताचेर भावार दवरपाक आपयता. आमी पळयता की आमच्या जिवितांत जायते संकश्ट येता, जायतो वेळ असो येता जेन्ना आमकां देवाचेर विश्वास दवरपाक खूब कठीण जाता. पूण त्या वेळार जेजू आमकां ताचेर भावार दवरपाक आपयता. आयच्या पयल्या वाचपांत सान पावलू हेब्रांक सांगता, तांणी तांकां अब्रामाची देख दिली. आतां देवान अब्रामाक सांगलेलें एक पयशिल्ले जाग्यार वच. अब्रामाक बी खबर नासलें खंय वचपाचें तें, पूण ताणें देवाचेर भावार दवरलो आनी तो गेलो. आमच्या जिविताचेर आमी नियाळ केलो जाल्यार आमी पळयता की जायते फावटी आमकां इनसिक्युरिटी हाची भिरांत आसता. आमकां कितें समजोंक ना या आमकां कितें खबर ना जाल्यार आमी भियेता. आतां एक उदाहरण घेतलें जाल्यार आमी हे कोवीड-19चें पॅन्डेमीक आयलां ताचेर आमी पळयता की आमकां कांय शुअर ना कितें जातलें या कितें केन्ना वॅक्सीन येतलें. आतां वॅक्सीन आयलां तें वॅक्सीन इफेक्टीव आसतलें या ना. खूब तरेचे इनसिक्युरिटी आसा. हे केन्ना काबार जातलें आनी कित्याक कितें कितें आसा तें सगळें इनसिक्युरिटी आसा. पूण आमी घाबरता. तशेंच आमी पळयता की आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आपल्या शिश्यांक घेवन दोर्यार आसलो आनी थंय एक व्हड वादळ आयलें. आनी तेन्ना आमी पळयता की हे शिश आसले ते घाबरता. तांकां भिरांत आयली, कित्याक तांकां दिसलें की आतां सगळें सोंपलें, ते मरतले. पूण जेजू थंय आसलो. शिशांक दिसलें की जेजू न्हिदलोलो, पूण आमी पळयलें जाल्यार जेजू सारक्या वेळार रावलोलो. कित्याक जेजूक जाय आसलेलें की आपल्या शिशान ताचेर विश्वास दवरचो. आनी तशेंच आमी पळयता की जेजूक देवाचेर विश्वास आसलो. ताका खबर आसलें की देव कांयच वायट करपाक दिवचो ना. तशेंच आमी पळयता की जेजून वादळाक म्हटलें, उगी राव आनी शांत राव, आनी ते एकदांच शांत जाले. तशेंच आमी पळयता की आमच्या जिवितांत जायतीं वादळां येवत आसा. त्या वेळार आमी जेजूक उलो मारूंक जाय, ताचेर विश्वास दवरूंक जाय आनी तो आमकां सगल्यांक निवारतलो. तशेंच आयचें शुभ वर्तमान आमकां जेजू आमच्या जिवितांत कोण हाचेर नियाळ करूंक आपयता. जेजू आमगेलो इश्ट, जेजू आमगेलो गुरुजी, ओ जेजू एक मनीस जो आमकां सदांच साल्वार करता. ह्या हाचेर आमी नियाळ केलो जाल्यार आनी मागण्या केले जाल्यार आमी पळयतले की खंयचें वादळ येवंक जेजू सदांच आमच्या वांगडा आसतलो. आनी तशेंच ह्या कोवीड-19 पॅन्डेमीक आयल्या ताचे खातीर आनी आमच्या सगल्या खातीर आमी आतां मागुया. सोर पदवेदारा आनी काकलुतसारा देवा, तुजे आख्खे रोचनेच्यो तूं ओप्रिमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाळ कोश्टरलेल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवालायन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा
निरंत्रणा काळ येवंक हे पिडेक लागून दोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बोळ शक्ती दी. तशेंच आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवाडायन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. गीत घेवया पेज 38 C23. म्हज्या भाव भयणीनू, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर्पदेदार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सुबेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमची दाणां मानून घे. तांचे वरवीं पवित्र जावन सासणाच्या सुखाक आमी पावून हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोरकाली आनी सोरथाय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रोचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशी देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दोलबार तुजी थोर मोहिमा वाकाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संसार भला तुज्या वैभवान. हुंचरगी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. हुंचरगी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. ह्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्या खुशेन कोश्ट मरून सोसूंक वेचे आदी ताणें उणो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्याक शिशांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच तांणी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिशांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोर्राचे हे रगत. पातकाचे वखसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत ते वारवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात.
वासाचो गूट परगोटुया. सोम्या जेजू आमी ओंडो खाता आनी कालशीतले पियेता तितले पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजे मोडोन परगोट्टा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगोट शेवतोल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचे उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजे पोरजोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये, देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत दोन दुता आनी सोर काली तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेले प्रार्थन आतां आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवन, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पळोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सोरेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवेशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजभुकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरदुटांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजेर पवित्र सोबेचो भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सावे आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांती दिवया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. शेलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच हाजीर आसा म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोलीक मास रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां.
म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटतां. तुजे सोरशिल्लो कोडसरूंक म्हाका केदीच दिवं नाका. आमेन. गीत घेऊया पेज 60 D23. जीविताचे उदक
प्रार्थुया. देवा, आमच्या मोगाळ बापा, तुजे कृपेन तुवें जिवीत आमकां मेळटा. ह्या तुज्या भोव वर्त्या देण्यांत आमची खोरी वडवीक आसा म्हूण ओळखून ती आमी सदांच भोगून हे आमकां फावो कोर म्हूण क्रिस्ता लागीं आमी मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गीत घेवया पेज 212 T20.